योगान हांव सध्या पणजे कला कचेरीत येयल्लो आहा. पूण तूं म्हाका सांगी आपूण योना वांगडा पिक्चराक वयता म्हणून मरे पुष्पा. हय केन्ना रे वचपाक? हे अशें पडप भाजी पाव खावपा आमी वयता. खंय वयता आमी भाजी पाव खावंक? आमचो ठायनय बाबा. कोण गायनो बाबा? काय बसो मरे हांगा. हय अरे कितें तरी तूं लोसता कित्याक रे? लोसता कित्याक रे? वयस येयले हेजे. तूं इंस्टाग्रामार लायव्ह येवंक सोदता? बरें तर अवीक सांग, अवीक चड आसा. तो म्हाका तो आवडटा फॉलोवर्स मागीर या आमी इंस्टाग्रामार लायव्ह या मरे. शुअर मरे. तुका सांगपाकूय ना ओके. ते पत्त्याक सांगो नाका. तू आतां इंस्टाग्रामाचेर लायव्ह येता दाखय. हय हय व्हेरी गुड. बॅग यो बॅग. हे पळय बॅग यो पळय रे असो. मस्त पायनॅपल ऑर्चिड बरो. हे पळय लायव्ह आता चालू कर. हे पळय हे पळय येयलो तू लायव्ह. योगान हांव सध्या पणजे कला कचेरीत येयल्लो आहा. खंय येयला? हांव सध्या पणजे अवी तो लायव्ह आ रे. हा लायव्ह येयलो आसा. हेर नाल्यार वदोना भितर नको. हा मागीर मागीर हा गोंयकार आलो. ना म्हणचे सारकी करता मरे म्हाजे बरो दिसोंक नाका. गोंयकार आलो तुमी. टायरोनूय येता खंय तुज्या लायव्ह व्हिडिओ. हय तुमी पळोवंक शकता. बरें थँक्यू व्हेरी मच. आमी मियांमार या मिरामार या बेलपुरी खावपाक. बेलपुरी खावपाक. बेलपुरी ना बरें. पूण तूं म्हाका सांगी आपूण योना वांगडा पिक्चराक वयता म्हणून मरे पुष्पा. हय केन्ना रे वचपाक? हे अशें पडप कितें अशें जावं. तू कोणाक व्हरोंक सोदता तुज्या वांगडा पिक्चराक? म्हाका ना रिश्ते वाला किधर जाता है मम्मी से कितना पैसा लेता है. आवय आवय तुझ्या रेला मग. म्हणजे योनाक पिक्चराक व्हरतात म्हणटा पुष्पा. चल या मरे कितें खालो चल तेका घेवन येता मरे. चल कितें हाडू तुका पिवपाक खावपाक? चिकन तंदुरी. तंदुरी बिर्याणी चल या. चल या यो. फोन मार कितें जाय तें. खंय वयता रे आमी? चॉकलेटी हाडल्या अरे म्हाका यादूच ना. काढून दवरलेले पॅकेटां भायर पिड्यार येतल्यो त्यो मेळट म्हाका मेळट. याद आसली हवी. माझं लागलो चुकून. टेबलार काढून दवरलेले मेळट असले. टेबलार दवरलेले मो काढू. हय आम्ही सध्या वयता हातून आमी सद्या खंय वयता रे? भाजी पाव खावपाक. भाजी पाव खावपा आमी वयता. खंय वयता आमी भाजी पाव खावंक? आमचो ठायनय बाबा. कोण गायनो बाबा? टायल हा टायरन. ओके ओके. कशी वयतात रे आमी? आम्ही काय कितें करता यो मरे खावपाक या मरे. मुखार या मरे चोवया मरे वचून. कितें हांगा तें बाहेर पळय पांयाकडे. माझी बुलेट चोळाना. तुझे बुलेटीक मरे आमी आतां हेजे नायट्रो ऑक्सायड. आमी आतां येयला सद्या खावपाक आनी हांगासर बूक केला आमी. हे पळय यो रे बस बस. अवी आनी त्या पळय तेवटेन गेल्या ऑर्डर हाडपाक. बसो मरे हांगा. हय अरे कितें तरी तूं लोसता कित्याक रे? लोसता कित्याक रे? पळय हांव हेज्या वांगडा बसला म्हणून ह्यो लोसता म्हाका. लॉस कित्याक दिसता रे तुका? कितें जालें रे? कसलो रस्ता राव राव वयशीत बी धांवन ते येतले अभियाने.
म्हाका एक सांग, तुका हांगाच्यान घरा वचपाक एकूच बस हय डायरेक्ट का पयलीं तुका म्हापसा देंवचो पडटा? पयलीं पणजे हय मागीर मागीर म्हापसा हा मागीर म्हापशेच्यान तुज्या घरा कडेन बिचोले हय न्हू? हय कितलो टायम लागता तुका घरा कडेन वचपाक? खबर ना डायरेक्ट बस? हय आतां कितल्यांक लास्ट तुका बस आसता? 9 तू काल कितल्यांक गेलो? काल बेगिना सांजी बस सोडलेली हा बरा मडगांव वयली आतां तुजे पॉपकॉर्न काबार जातकूच तू परत पॉपकॉर्न हाडूंक वयतलो मरे हय मागीर परत विकतलो हय मागीर काबार जातकूच परत वयतलो हय ना मागीर नो? वयतलो हे लास्ट हाडटलो आनी वयतलो हे लास्ट हे करतलो हाडटलो आनी मागीर तूं वयतलो. हय सो गायज तुमकां एक सांगपाक सोदता आमच्या ह्या फुडल्यान जाल्लेले आसा लोक हेका पळयता आमचे गोंयकार घाटी मामा न्हू हेका पळयता अशें म्हणटात लोक अरे ह्योच न्हू तो न्यूजाचेर येयल्लो तो अरे ह्योच न्हू तो युट्यूबाचेर आमी पळयल्लो तो ह्योच न्हू करून फकाणां मारतात आनी वयता पूण तेजे ते 30 रुपयाचे पॉपकॉर्न कोणाक घेवपाक जायना न्हू रे. हय इतले लोक कितें कितें सामान घेता हांगासर 500 रुपयाचे 600 रुपयाचे एक 30 रुपयाचे तेजे पॉपकॉर्न घेवपाक लोकांक कितें जाता सारकें न्हू रे. फक्त 30 रुपया पडटा तेका 30 रुपया अशेंच उडयतात लोक पूण पॉपकॉर्न घेवंक जायना त्याच जाग्यार फकाणां मारपाक बरें जाता. आतां बोदोवच्यान आमी पळयत आसा लोकांक रावतात सायटीन ही करतात फकाणां मारतात चल्लीत न्हू रे. तू कितें म्हणटा तांकां डायरेक्ट चंद्रार पावोवपाचो न्हू रे. हय तू कितें म्हणटा डायरेक्ट केन्ना डायरेक्ट चंद्रार का झुकेगा नाही करपाचे त्यांचे. आता भाजी सटकली आता माझी सटकली न्हू रे मला राग येतोय न आता भाजी सटकली सो गाईज आम्ही येयलेले आसा आता मसाला डोसा खावपाक आणि आमच्या हेणे दिदीन घेतला मेंदू वडा ना गो हे पळय झगड्याकार ओके मरे का मरे पळय आमी आतां हांगासर येयल्या पियोवपाक कितें भियातलो रे तो हे भियातले सांगला आता करतली हेका विचारता कितें रे घेतला तो सेलिब्रिटी आमचा पळय हे घेतला खंय स्ट्रॉबेरी वयस येयले हेजे लोक उत्सवाक गोड पान फुल पावर खावपाचे सारखे पळय. अरे भैया भैया जी आप किधर से हो? उत्तर प्रदेश यूपी. कुंभ मेला लगा है ना उधर. आप मेले में नहीं हो? लोक उत्सव में और उधर कुंभ मेला में बहुत भीड़ है ना बहुत करोड़ों में लोग है ना. 6 करोड़ आदमी लगभग रोज आ रहा है. बाप रे होय कितें ते तुका मरे एक मदत धाडल्या एका चेडवान म्हाजे कडल्यान ओके. सो तेणे आत्तां धाडल्या हे पयशे तुका दी म्हणून. तेजें नांव आसा विएना फर्नांडीस. कितें थँक्यू व्हेरी विएना फर्नांडीस. वियाना फेर्नांडीस थँक्यू म्हण तेका. थँक्यू घे आत्तां धाडल्या म्हाका तेणी तुका दी म्हणून. हां ओके मरे ओके. हॅपी मरे तूं. हय. आतां टायम पळय कितलो जाल्लो आसा आतां चल तूं घरात चल. हां ओके हां चल हां चल बस जर लेट जाली चल. पण तू गायस इपा आमी गाडी हांगासर लायल्या हांगासर मातसो आतां काळोख आसा मातशी उजवाडान येता आनी तुमकां सांगता आमी खंय येयल्या ती आयज. हे गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसा. सो गायज आमची न्हू आयज म्हापशेची बोडगिनीची जात्रा जावन आसा त्या खातीर आमी आयज रातची न्हू फेरी भोंवपाक येयल्या बोडगिनी. तुमी विचारताले न्हू जात्रेक येवंक ना करून पळय आमी आयज दुसऱ्या दिसा येयल्लेली आसा आनी म्हाज्या वांगडा आयज आसा मनीषा. न्हू मनीषा ह्या व्हरया गो आमकां स्विमींग पूल. अवी स्विमिंग पूल. ये देखो हाँ वही कास्तात दिसता. है हम लोग भगवान को नहीं देख रहे टेडी बेयर देख रहे हैं. एपो हांगासर हा स्विमिंग पूल. हाँ
हाँ बड़े बड़े हैं। एंटर करतात आमकां स्विमिंग पूल दिसले खलबत्ता असा वाइट वाला अच्छा दिख रहा हय है। ये क्या है आगे? हे कितें रे हाँ गाड़ी। अवी गाडयेच्या पळय थार थार। और क्या है? हे फावटी गर्दी ना म्हणजे दुसऱ्या दिसा कितें आसता सांग चड गर्दी आसा ना 5व्या दिसा बी चड गर्दी आसता टेबल है ये। वो देखो। हय हा 100 रुपये। पळय मनीषाक घेतला फर्स्ट शॉपिंग आमची बोडगिनीच्या जात्रेक बरो दिसता न्हू जायंट व्हील आम्ही कपडे सोदता म्हाका न्हू गो पळोवया पप्पल को एक ड्रेस हा बघ चेक कर पळय सायजीन तुझ्या हा चल विचार तेका खंय हा रे तो बय बरो दिसता खंय हा गो तो इतपीत ना मरे हांगा खाली सेल। हे निकालो पप्पल पळय हवे बरो दिसता आमची आता फेरी भोंवून जाल्लेली आसा आता आमी येयल्या पेट पूजा करपाक भूक लागली आमकां न्हू आनी पळोवया कितली भोंवतली ती आमी न्हू खूब आसा व्हडली तरी आजून थोडे न्हू स्टॉलां हांगासर चालू जाल्लेली ना चड करून फाल्यां परवा बी येत निकती बांदतात शॉपां हांगासर ह्या फावटी 15 दीस खंय फेरी खबर आहा तुका 15 दीस आसा आमची जात्रा बोडगिनीची हय बरें आहा हे पळय हांगासर आमची बॅगां दवरल्या आमी बॅगां पळय यम्मी पाव भाजी हांगा पळय बय बयात भैया लोग सगळे मेला घूमने आए हैं जत्रा 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 जतरवा घूमने आए हैं नो मनीषा आओ 10 रुपए का कपड़े देखो उधर जगमग मग होते असले हांव घाली ना जगमग वाव बरो दिसता तो पांडा अभय धाकटुलो हा ये देखो अचार हाँ इसी खुशबू से मजा आ जाता है या पळोवंक गुंडा 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 लॉलीपॉप पेंजिल में था ना तो फिर ऐसे ही लिया था ये कसले रे अभी ये उसका है फनस गोभी 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 फनस का लग रहा है ये है प्योर आम इतले खास सांग ना याचे ना नो भैया ना ये बरा ये डालो है ना चखने का अच्छा 100 रुपए का डालो कोई तो बदल ए हा हा नाका नो ले बा हातला योगो योगो आ गई है ये पिले के ये ऊपर देखो अल्ले हा माझ्याकडे वही है ना जो कान पकड़ के हाँ। ऊपर है।
अभी अभी हम लोगों ने रील देखा था ना, वो है वो। वो कान उठाती है ऐसे दबा। हाँ वजन लागले रे बाबा, नका जड हात आहे नाही पकडते हूँ मैं। यांच्या झाले हो गाडी, यांच्या गजाली स्टार्ट न। तो लोग होते हैं तो वही होता है। हाँ, सिर्फ गाड़ी का बात है, गाड़ी का। सो गाईज हांव फायनली घरा कडेन पावलेलो आसा. आयज तुमी आमचो व्लॉग पयला आसतलो न्हू, कितें कितें केलां पळय तें आमी. मेन म्हणटा तें न्हू, आमी बोडगिनच्या जात्रेक न्हू दुसरेच दिसा गेल्लेली, पूण व्लॉग घातला आयज. ओके, सो आमी तो आनी व्लॉग वो एक व्लॉग एड केलो क्लिप आनी एक व्लॉग घातलो. ओके, मेन म्हणटा तें कालच्या व्हिडिओन आमच्या तुमी पयला आसतलें न्हू की आमी एक म्हटलेलें की वी आर डुईंग अ सेल्फ डिफेन्स. एक आमी कराटे क्लासीस चालू करपाचे आसा. रिगार्डींग दॅट न्हू आमी एक 2-3 दिसांनी हांव तुमकां व्हिडिओ ड्रॉप करता. सो तुमी जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान न्हू तुमचो सपोर्ट दाखया आमकां. ओके, सो आमी हे खंय करपाचें चिंत्ता न्हू, पेंजीम सायड. ओके, पेंजीमचे जे भुरगे, जे कॉलेजीचे स्कुलाची भुरगीं चेडवां हुएवर इंट्रस्टेड न्हू की ती येवं शकता. कित्याक हे जे शिकोवपी आसा पळय ते चेडू भुरगे आसा. ओके, कराटे ब्लॅक बेल्ट आनी ते बरे बरे जाग्यार तेणी यु नो आमच्या गोंयचें नांव वयर काडलेलें आसा. सो प्लीज तुमी फुडें सरा आनी जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान ते कराटेक येयात. ओके, सो तेकाय बाबड्याक कितें तरी आदार मेळटलो, तुमकांय सेल्फ डिफेन्स शिकपाक मेळटलें. ओके, सो आयज तुमी पयला आसतलें न्हू अंकिता एका आयच्या ब्लॉगान म्हणटाले की कोणी तेका रावयता आनी हें करता म्हणून. सो कितें आहा जाणा, हांवें खूब नोट केला. म्हाज्या फुडल्यान एक बायल येयली अशी अशी तेका खबर ना हांव सायडीक उबो आसा पळय तो, म्हाका ती वळखाय ना दिसता. ती तेका वळखाली. अरे हो तोच न्हू भुरगो व्हिडिओन आसता तो, अरे हो तोच न्हू न्यूजार फेमस जाला तो, हो तोच न्हू सिद्धार्थ तो. कितें रे कितें भोंवता रे सारको गू कसो. कितें रे भोंवता कसो भोंवता रे, हेजे कडल्यान आनी पॉपकॉर्न घेवचे रे. कसले लोक संवसारान, कितें म्हणपाचें. म्हाका जाल्यार तो खंयच्याच एंगलान गू कसो दिसोंक ना. म्हाका तो वयल्यान खूब स्वीट एंड लवींग कॅरींग कसो दिसलो. हांव तेज्या वांगडा उठ्ठा बसता, हांव तेज्या वांगडा जेयता वांगडा. म्हाका तेजी कसलीच बुरशापणां दिसोंक ना. आनी मेन म्हणल्यार तो बाबडो अब नॉर्मल डिजेबल आसा. तेका बारीक सारीक गोश्टीची अक्कल ना. तुमकां तरी अक्कल आसा न्हू, तुमकां तरी देवान शिकयला बाबा. तो भुरगो सादो, तो भुरगो धाकटो, वॉट एवर इट इज, तुमकां तरी गिन्यान दिला न्हू. तें गिन्यान खंय दवरलें तुमी. हांव म्हाजे असलो भुरगो अंडरस्टँड करूं शकता, तुमचे असली जाणटी बायल अंडरस्टँड करूं शकना तो भुरगो कसो कितें तो. कितें लोक संवसारान. म्हाका न्ही हेजे बद्दल कांय उलोवपाचें ना. यू नो, जें जाणा तें जाणा आनी उलोवन वताना. आनी आयज मातशें बरें ना म्हजें एनवायरमेंट, सो हांव चड आनी फुडें उलयना. फाल्यांच मेळटा तुमकां. दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, आमच्या चॅनलाचेर तुमी नेवे आसा, आमच्या चॅनलाक लायक सबस्क्रायब शेअर करा, व्हिडिओ कॉमेंट करा बाबा भावानू. हांव सगळे कॉमेंट रिप्लाय करता. म्हाका असो कोणूच ना सांगपी की हांव कॉमेंट रिप्लाय करिना म्हणून. हय, इंस्टाग्रामाचेर म्हाका तर नाकाल्ल्यो मॅसेजी येयले जाल्यार हांव ते रिप्लाय करिना. नाकाल्ले म्हणजे कितें फालतू रे येना, येता अलग मॅसेजी, सो ते हांव चड घेवन बसना. हांव पर्सनली खंयच्या चेडवांक बीन मॅसेजी करूंक वचना. ओके, म्हाका तें आवडना. आय डोंट डू सच थिंग्स. आनी येस, थँक्यू सो मच गायज, तुमचो खूब सपोर्ट मेळ्ळलो आसा. असोच मोग आनी सपोर्ट दाखया आमकां. आनी मेळटा तुमकां एक नेवे आनी एक इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील दॅन बाय.